नमस्कार, हांव विश्वनाथ. गोमंतक टीव्हीच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान तुमकां येवकार. पळोवया हेडलायन खबरो. हणजुणा चलपी केनियन सेक्स रॅकेटांत पुलीस कॉन्स्टेबलाचो आस्पाव आशिल्ल्याचो दुबाव. कॉन्स्टेबलाची तडकाफडकी जीआरपीत बदली. खात्यांतर्गत चवकशी सुरू. पुरातत्व खात्याचो आदेश रद्द करपाची गरजूच नाशिल्ली. पोरण्या गोंयच्या वादग्रस्त बांदकामावेल्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेर सर्वोच्च न्यायालयान नोंदयलें निरीक्षण. सोनसड्यार वाडट्या कोयऱ्याच्या राशींक लागून विजय आनी आलेक्स तिडकले. चवथी पयली उपाय काडात, नाजाल्यार लोक देंवतले रस्त्यार. विजयाची शिटकावणी. केरी दर्यावेळेर अंदू शेक घालपाक मनाय करपाच्या निर्णयाचेर शेकवाल्यांनी उक्तायली तिडक. थळावो आमदार जी धारोलकार म्हणटा, पर्यटन मंत्र्या वांगडा करतलो चर्चा. मोरजे गावडे वाड्यावेल्या रस्त्याची जावन रावल्या चाळण. दुरुस्तेची थळाव्या लोकांची मागणी. दुधाचेर 100% दियात आधारभूत किंमत. दूध उत्पादक शेतकार संघटनेन केल्या मागणी. हणजूण पुलिसांनी पर्दाफाश केल्ल्या केनियन आंतरराष्ट्रीय सेक्स रॅकेट प्रकरणात धक्कादायक म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या सेक्स रॅकेटांत गोंय पुलीस कॉन्स्टेबलाचो नेक्सस आशिल्ल्याचो दुबाव आसा. ह्या प्रकरणात एका पुलीस कॉन्स्टेबलाचेर कारवायूय जाल्या. पळोवया वो स्पेशल रिपोर्ट. हणजूण पुलिसांनी शेनवारा केनियन सेक्स रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. पुलिसांनी ह्या प्रकरणात 2 केनियल बायला दलालांक अटक केली, जाल्यार 5 केनियन चलयांची सुटका केली. ह्या पीडित चलयांनी अर्ज संस्थे कडेन संपर्क केलो आनी ताचे वरवीं पुलिसांनी ह्या रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. मात आता ह्या प्रकरणात धक्कोदायक म्हायती मेळटा. ह्या केनियन सेक्स रॅकेटात गोंय पुलीस कॉन्स्टेबलाचे नेक्सस आशिल्ल्याचे कळटा. हो पुलीस कॉन्स्टेबल खंय हे केनियन दलाला कडल्यान हप्ते घेतालो. ह्या कॉन्स्टेबलाची तडकाफडकी जीआरपीत बदली केल्या आनी ताच्या आड खात्या अंतर्गत चवकशी सुरू केल्या. काल हणजूण पुलिसांनी एक केनियन इंटरनॅशनल सेक्स रॅकेट बस्ट केले. त्या केसीत हणजूण पुलिसांनी 5 केनियन नागरिकांची सुटका केली, 5 केनियन बायलांची सुटका केली आणि तातूंत 2 केनियन बायलांक अटक केल्या ह्या सेक्स रॅकेट चलोवपी. आणि तितून एक नायजेरियन कोण आसलो दादलो, तो नायजेरियन एब्सकॉन्डिंग आसा आणि पोलीस त्याच्या मागार आसा ताका अरेस्ट करपाक. आतां हितून एक धक्कादायक अशी घडणूक म्हणटा ती गजाल म्हणटा तो मुखार आयला की ह्या प्रकरणात एकंदरीत प्रकरणात एक पोलीस कॉन्स्टेबल हेंच्या कडल्यान हफ्ता वसुली करतालो खंय. आणि पोलिसांनी गजाल कळ्ळा आणि इमिजिएटली तेजेर एक्शन घेतला आणि ताका जीआरपीक ट्रान्सफर केला आणि इंटर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी तेजेर चालू आसा. ह्या 5 आतां केनियन कोण आसा, ह्या 5 केनियनांतले भितरले एक विक्टीम आसा, विक्टीम बायल ती अर्ज एनजीओच्या हितून इल्ली कॉन्टॅक्टान इल्ली आणि अर्ज एनजीओन हणजूण पुलिसांच्या मेळोन ही तेंच्यांनी एक प्लॅन तयार केलो आणि ते दोगूय पोलीस आणि एनजीओ ह्या दोगूनी मेळून हो प्लॅन बस्ट केलो आणि अशा तरेन तेंची सुटका जाली आणि ती आतां प्रोटेक्टीव होम्सा भितर आसा. हेच्या फुडली अपडेट आमी तुमकां घेत येतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पोरणे गोंय वारसा सुवातेर येल्लो बंगलो मोडून उडोवचो म्हूण पुरातत्व सर्वेक्षण खात्यान काडिल्लो आदेश गोंय फाटल्याच्या उच्च न्यायालयान भायर आयला म्हूण सर्वोच्च न्यायालयान उच्च न्यायालयाचेर चाबूक मारला. ह्या सुनावणेंत उच्च न्यायालयान फावो तसो न्याय दिवंक ना. पुरातत्व खात्यान मोडपाची काडिल्ली ऑर्द भायर मारूंक जायना आसली. ते जाग्यार हें प्रकरण परत पुरातत्व खात्याच्या अतिरिक्त संचालकाक धाडून ताची शहानिशा करपाक जाय आशिल्ली, पूण उच्च न्यायालयान तशें करूंक ना आनी अर्दकुटो निवाडो ह्या बाबतींत दिला असो शिक्को सर्वोच्च न्यायालयान मारून संबंदितांक परत नोटीशी काडपाक लायल्यात. ओल्ड गोवा हेरिटेज सायट कन्स्ट्रक्शन इल्लो जो विला इल्लो तेच्या बद्दल आमी तुमच्या मुखार एक लेटस्ट अपडेट घेवन येयल्यात. तुमकां खबर आसतलें ESIन हो इलिगल बंगलो आसा, कॉन्ट्रोवर्शियल बंगलो आसा, तो डेमोलिश करचो म्हणून ऑर्डर काडलेली. ती ऑर्डर मागीर हायकोर्टान चॅलेंज जाली आनी ती हायकोर्टान ऑर्डर भायर मारली. मागीर सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन एक स्पेशल लीव पेटिशन घातलें सुप्रीम कोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टान हालींच तिजेर एक हियरींग जाली.
सुप्रीम कोर्टान अशें म्हटलां, आयज हियरींग जालें, सुप्रीम कोर्टान नोट केला, having heard learned senior counsel for the petitioner and pursuant of the impugned order, we find that High Court has found that principle of natural justice had been violated. In the circumstances, prima facie, we find that the matter ought have been relegated to the Additional Director General, Archaeological Survey of India, New Delhi, for reconsidering the matter. After giving reasonable opportunity to all sides of being heard and by following the principle of natural justice, instead the High Court has simply quashed notices and concluded the proceedings. Hence, issue notice to the respondents. आता सुप्रीम कोर्टान म्हटलां, जेन्ना हियरींग केल्ली हायकोर्टान ह्या हेजेर नॅचरल जस्टीस म्हणटा तो ह्या बाबतींत मेळोंक ना. देखून ही जेन्ना ESIची ऑर्डर आसली हो डेमोलिश करात म्हणून, ती डेमोलिश करिनासतना ही जी नोटीस आसली ही हेच्या खातीर एग्जामिनेशना खातीर एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कडेन धाडपाची आसली. पूण ते तशें करिनासतना डायरेक्ट तेंच्यांनी ऑर्डर रद्द केली डेमोलिशनाची आनी केस क्लोज केली. हे अशें जावपाक शकना, हे परत रिकन्सिडर करात म्हटलां. आनी हितून सुप्रीम कोर्टान जे कोण रिस्पॉन्डंट आसा, रिस्पॉन्डंट हितून कॉर्वस अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर LLP एंड अदर्स, आनी हितून तेंचे पार्टनर्स आसा ह्या कंपनीचे, आनी भितर ESIचो पासून इन्क्लूड आसा एज रिस्पॉन्डंट, तांकां सुप्रीम कोर्टान नोटीस दिला. आतां फुडली हियरींग हेजेर जावपाचें आसा आनी फुडली हियरींग कितें निर्णय आनी कितें निवाडो सुप्रीम कोर्ट दितलो हेजेर आमी तुमकां अपडेट घेवन येतले. पळयत रावात गोमंतक TV. सोनसड्यार कोयराच्यो राशी वाडत आसात. वाडट्या कोयराच्या राशी वेल्यान फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय आनी कुट्टरेचो आमदार RX रेजिनाल्ड चाळवल्यात. फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय आणि कुट्टरेचो आमदार RX रेजिनाल्डान शेनवारा सोनसड्यार भेट दिली. सोनसड्यार वाडपी कोयरांच्या राशीक लागून दोगूय चाळवले. हो विशय चवथी पयली सरकारान सोडोवचो, नाजाल्यार लोक रस्त्यार देंवतले म्हूण विजयाची शिटकावणी. remediated waste, wet garbage. ते कित्या खातीर जाला आनी ताची स्थिती कितें? At the moment I feel that this Sonsoda plant and this entire municipality is in coma. मनळाच्या हाजेर आहा, सारकी स्थितीचेर आहा, मरूंक ना, कोमा, व्हेंटिलेटराचेर आहा. सो तांकां हांवें हें सांगलां की एज फातोर्डो MLA आमकां ते नवो सोंसडो जालो तो आमी चवथ मेरेन तांकां टायम दिता कितें करपाक, नाजाल्यार पीपल वील कम ऑन द स्ट्रीट. आनी ताणें तें मडगांव व्हरचें. ते मडगांवची गार्बेज जी येता ती चडांत चड वेट गार्बेज जी येता, मार्केटां सगळी मडगांव आहा, सगळ्यो हावजींग सोसायटी मडगांव आहा, ती गार्बेज हांगा येता. आनी म्हाका कसलोच फायदो देवाच्या मनशान कसलोच फायदो जाता दिसता. इतले पयशे मोडून लेगीत सोनसड्याचो प्रश्न कित्याक सुटाव जायना असो प्रश्न कुट्टरेचो आमदार RX रेजिनाल्डान केलो. कोयराचे डोंगर वाडत आसा पूण रेमेडिएशनूच जायना हें चल्लां कितें अशें रेजिनाल्डाचें म्हणणें. एवरी टाइम वी आर टेकिंग इश्यूज बट आमी सोदना गव्हर्मेंटाक सपोर्ट केला. आतां सी दीस गार्बेज इतली गार्बेज आसली ना, ते कांय तेमल्यागे प्लांट येता तो सांगलें कितें कोताय सारकें करे, यू गीव एनीबडी, वी हॅव नो प्रॉब्लम. आज आफ्टर सो मेनी इयर्स देव सेम आहा, अध्यावसाक चेंज जाल्यार म्हाका खबर ना, अजून देखून सॉल्व जायना आनी पयले आतां आनी त्रास करून दवरले. हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस मॅस? हितू पयस मोडला, पब्लीक मनी हितू वेस्ट केला, कितें फायदो जाला लोकांक तो जाण जावपा जाय. आतां पयशे मोड लोकांक देर इज नो अकाउंटेबिलिटी. समबडी शूड बी अकाउंटेबल फॉर इट, समबडी शूड बी हँग फॉर इट. Still till today there is garbage is not been remediated. What is going on? Is the municipality not capable? They don't have the expertise. They are not having the wisdom to do it. There is a limit for these things. How long is going to? Adi Baba. I'm just saying. कोण त्रास करतात तेंचे पडो जाय, कोण त्रास करना ते पडो जायना. गोंयांत कोयराचो भस्मासूर दिसान दीस मोठो जायत आसा. सोनसड्या वयलो कोयर काकोडा प्लांटार घेवपाक थळाव्यांचो विरोध. दुसरे वाटेन साळगांवा सोनसड्या वयलो कोयर व्हरपाक आमदार मायकल लोबो सयत थळाव्यांचो विरोध आसा. हाचेर सरकाराक खऱ्यांनीच तोडगो काडपाची गरज ना.
तशें जालें ना जाल्यार गोंयांत कोयराची समस्या आनीक तीव्र जातली हातून दुबाव ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अंदू वर्सा केरी दर्यावेळेर शेकां घालपाक सरकारान घाले बंदीच्या निर्णयाचेर पर्यटन मंत्र्या कडेन चर्चा करतलो अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान सांगलें. केरी दर्यावेळेर शेकां घालपाक बंदीचो निर्णय शुक्रारा जाल्ले मंत्री दर्यावेळेची धूप आडोवपा खातीर उदका स्रोत खातें पेडण्या केरी दर्यावेळेर राखणें वणत बांदता. हे राखणें वणटीचें थोडें काम आजून उरलां. तें काम पुराय करपा खातीर सरकारान अंदू केरी दर्यावेळेर शेकां घालपाक दिवची न्ही म्हूण उदका स्रोत खात्याक पत्र बरयल्लें. ताचेर शुक्रारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारान निर्णय घेवन अंदू थंय शेकां घालपाक बंदी घातली. मात सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर थळाव्या शेक वेवसायिकांनी खंत उक्तायल्या. शेकांक लागपी सगळें सामान हाडून दवरलां ताचें करपाचें कितें? शेकां घालपाक दिली ना जाल्यार पोट कशें भरपाचें काय म्हूण तांचो प्रश्न. आज म्हाका दिसता 20 वर्सां तरी हांव शेक घालता बिचार. आनी कालच खंय टुरिजम पॉलिसी आवड जाली आनी त्या टुरिजम पॉलिसी मेन्शन केला की केरी शेकां दिवपाची न्हू. की WRN टुरिजमाक नोटीस दिला, लेटर केला की आमचा ह्या काम चालपाचा सैनिक येता तो सप्टेंबरात स्टार्ट जातला आनी मार्चान कंप्लीट जातला. सो इन बिटवीन टुरिजमान एक क्लॉज धरलो पॉलिसी आवड जाल्या की केरी बिचार शेकां दिवपाची न्हू. केरीची पळय शेकां दिवता आमचें कितें, आमच्या पोटाचें कितें. आमदाराक स्थानीक आमदाराक आमी तेश येयल्लो आमदार इन्स्पेक्शनाक WRTच्या हेका घेवन आमी ताका मेळ्ळे आनी ताका सांगलें आमची समस्या कितें आहा ती. तो म्हणलो हांव कितें एकदां करता आनी ताका तें सांगलेलें की WRT ऑलरेडी नोटीस केला टुरिजमाक. सो ते सांग तांकां तूं की नाजाल्यार आमकां शेकां इश्यू जावची ना. आनी हे जर टेटरबॉक्स अशें सगळ्याक घातले जाल्यार आमी शेकां घालपाची कशी. हय रेंव पडायची ना, आमची शेकां ऑन वयतली. सो हितून भोवूं शकता टील HMA टेटरबॉक्स घातली आनी फुडें जर घातली अशी जाल्यार केरी बिचाचो बिचार लोक येवचोच ना आनी लोकांच्या स्थानीक आतां पोटाचो हालत जाली. आमकां शेकां पयलीं आमकां दिता म्हणून सांगला पळय आनी प्रोटेक्शन वॉलीक लागून तेंच्यांनी आतां आमची सडनली कॅन्सल केली. जेन्ना आमचो ह्या भागाचो आमदार जीत आरोलकर येयल्लो पळय इन्स्पेक्शन करून गेलो तेणी आमकां कितें सांगलां हें जें काम आसतलें पळय ते टावराक कडसून फुडें थंय तेचे मेरेन आमी होल्ड दवरता आनी लायसनाची शेकां थंयसून स्टार्ट जाला पळय हे एप्रील एंडींग जातकूच स्टार्ट करता. बरोबर. आमी ताका सांगला सर आमी म्हणलें हो धंदो आतां 30 वर्सां आमचे पोट हेचेरूच आमकां आनी कांय ना. तेचे पयलीं प्रोटेक्शन वॉल घातलेली बरें आहा तुमी गांवाच्या संरक्षणा लागून घातला. पूण जेन्ना रेंव स्टार्ट केला पळय सर रेंव स्टार्ट करून आयज कितली फाटल्या 15 वर्सांक आनी तेचे पयलीं जो बीच आसलो पळय तो आतां रेंवेक लागून हो सगळो बीच गेला. आमकां शेकाक लागून हेका लागून बीच जावंक ना. ताका लागून आमी जाता तितली रेंव न्हू सर रेंव बंद जावंक जाय पयलीं. तुमी हें करा संरक्षण करा. संरक्षण प्रोटेक्शन भिंतीचे हांगा हें ना करूंक जाय म्हणून रेंव काडटा ही गेली ऑन आनी हे गेले आनी आतां जर आमकां तुमी जर घालूंक दिना जाल्यार आमचे फुडें कशें कितें आमी सगळे बेकार आनी सगळें सामान आमी कितलेशेच हाडलेलें आसा हांगा. सामान आमचे 5-5 लाखाचें सगळ्यांचें आसा त्या भायर ते 10-10 लाखाचो एकट्या सगळ्यांचो सेट घेतलेलो आसा. जर आमकां तेंच्यांनी हें करूंक दिना जाल्यार आमची तेंच्यांनी फुडें हें करपाची वेवस्था बरोबर आहा. जितान आमकां कितें सांगलां आमच्या भागाच्या आमदारान आमकां जीत भाईन सांगलां तुमकां दिता आमी उलोवया टुरिजम मिनिस्टरा कडेन CM कडेन उलोवया आनी एप्रील पर्यंत हांगा करुया आनी फुडले होल्डार दवरून एप्रील एंड जातकच तुमकां शेकां बंद करतकच आमी ते स्टार्ट करुया. तेन्ना ते पळोवणी करपाक आयिल्ले तेन्ना इन्स्पेक्शन करपाक आयिल्ले पळय फाटल्या 15 दिसांक तेन्ना आमकां तेणी बरो हें दिला. पूण आमकां आतां तेंच्यांनी विश्वासात घेयनासतना सडनली तेंच्यांनी आतां पेपरार येयले TV येयले पळय आमचे दावे जाणले. आमी ताका लागून आतां सगळे एक जाले आनी तुमच्या फुडें आतां सांगपाक गेला आतां तेंच्यांनीच आमचे कितें करपाचें न्हू. ते आमकां इतले बीच सोडपाची इतली हांगा घालपाचें शेकां घालपाक मेळटा तशी सोय करपाची सरकारान. सध्या आमदाराक बी मेळ्ळ्यात तुमी? आमदाराक तेच आमी मेळ्ळे आमदारान आमकां सांगलेलें की तुमकां एश्युरन्स दिल्लो हय तुमकां जाय तशें करता ओके. तुमकां त्रास करना म्हटलेलें. मात सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर थळाव्या शेक वेवसायिकांनी खंत उक्तायल्या. शेकांक लागपी सगळें सामान हाडून दवरलां तेचें करचें कितें? शेकांक लागपी सगळें सामान हाडून दवरलां ताचें करचें कितें? शेकां घालपाक दिली ना जाल्यार पोट कशें भरपाचें काय म्हूण तांचो प्रश्न. वर्साच्या वर्सा सरकार तांकां शेकां दिताली आनी ह्या वर्सा तांकां दिना म्हटल्यार ही मातशी गंभीर बातमी आसा. कित्याक आमचे जे शेतकार भाई आसात ते तेंचेरूच पोटां आपली चलयतात. सो सरकारान हेचेर आपलो विचार करचो. आनी पर्यटन हंगामात हे शेकवाले ह्याच वेवसायाचेर निबून असतात. राखणे वणत बांदतना शेकवाल्यांक विश्वासात घेवपाची गरज केरीची सरपंच धरती नागोजीन उक्तायली.
सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे कडेन चर्चा करतलो अशें थळावो आमदार जीत आरोलकरान सांगलें. उलोवप ना ह्यो विशय सेपरेट आहा. आयज थंयसर WRDचे NTC इरोजनाचें काम चालू आहा आनी तें काम चालू आसतना थंयसर जे ब्लॉक्स व्हडले व्हडले आहात सिमेंटाचे ते थंयसर ते जे महाराष्ट्रान मॅन्युफॅक्चर करता थंयच्यान हाडून थंय डंप करतले, ट्रान्सपोर्टेशन चालू उरतलो. ताका लागून थंयसर स्थानीक जो वेवसाय करतात शेतकार आमचे आहात 7 जाण भाव तांकां थंयसर त्रासूय जातलो तो आनी प्लस ट्युरिस्टांकूय त्रास जातलो. ताका लागून हांवें आमच्या ऑनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन उलयलां तांकां वे आउट कितें मेळटलें आनी सोल्युशन कितें आमकां तांकां काडून दिवंक मेळटलो तेचे विशीं आमी डिस्कशन चालू आहा. अशें न्हू की तांकां शेकूच दिवचें ना, शेक तांकां दिवपाचो प्रयत्न करतले पूण थंयच्यान जें काम चलता तें डिस्टर्ब न जाता आनी हेंचो बिजनस वेवसाय ना डिस्टर्ब जाता कितें तरी सोल्युशन मदीं आमी काडपाचो प्रयत्न करतले. तशें तांकां जे शेक्स आहात इन फ्युचर ते जे शेक्स थंयसर तांकां एलाउड करतले थंय तांकां 3 कडेन आमी स्टेप्स सकयल देंवपाक म्हणजे ते NTC इरोजन ब्लॉक्स घातल्या कारणान सकयल देंवपाक त्रास जातलो. सो तो देंवपाकूय तांकां प्रोविजन करून आमी ऑलरेडी सांगलां कॉन्ट्रॅक्टराक की 3 कडेन स्टेप्स काडून सकयल तांकां देंवपाक दिवपाचें. सध्या आमी केरी ह्या दर्या देगेर आसात आनी अंदूच केरये पर्यटन हंगामात जी सॅका रेस्टॉरंट सरकार पर्यटन खातें परवानगी दिता ती अंदू परवानगी मेळची ना अशी कालच जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारान निर्णय घेतला. ह्या केरये गांवा खातीर संरक्षण दिवपाच्या नांवान किनाऱ्याचेर 1.5 किलोमिटर लांबीची प्रोटेक्शन वॉल बांदपाचें काम सुरू आसा आनी ही वॉल बांदल्या उपरांत किनाऱ्याक प्रोटेक्शन मेळ्ळेच ना उलट बीच काबार जाल्ले चित्र पुराय दिसून येता. पर्यटन हंगामात जे थळावे वट्ट 6 जाण शेक घालून आपलो वेवसाय करताले, उदरनिर्वाह चलयताले तांचेर अंदू गदा येवपाची शक्यताय निर्माण जाल्या. WRD खात्यान सरकाराक एक पत्र धाडला की अंदू जो उर्वरीत भाग आसा त्या भागान प्रोटेक्शन वॉल बांदपाचें काम सुरू करतले तेका लागून अंदू त्या वाठारान सेका दिवची न्हू अशी पत्रात नमूद केला आनी सरकारच्या मंत्रिमंडळात कालूच निर्णय जाला की अंदू केरये गांवांत एकूय सॅक मेळचे ना. मंत्रिमंडळान मंजूर केल्ल्या शेक धोरणाचो शेक वेवसायिकांनी खर विरोध केला. सरकारान हो आमचेर अन्याय केला. मंजूर केल्ल्या धोरणांत वर्साची मर्यादा घातल्या. फकत 18 ते 60 पिरायेचे शेक वेवसायीक धंदो करपाक शकतले. चडशे शेक वेवसायीक पयलींच 60 वर्सां पुराय जाल्ले आसात. तांच्यांनी आपलो धंदो कसो करप असो प्रस्न शेक वेवसायिकांनी केला. ह्या प्रस्नाचो सुटावो करपा खातीर सोमाऱ्या पर्यटन खात्याच्या संचालकांची भेट घेतले. ताणें आमचें म्हणणें आयकोन घेवंक ना जाल्यार आंदोलनूय करपाक फाटीं सरचे नात अशी शिटकावणी शेक वेवसायिकांनी दिल्या. काल गव्हर्मेंटान शेकांची पॉलिसी अनावन्स केल्या बट पॉलिसी अनावन्स केल्या तेन्ना आमकां पयले डायरेक्टरान आपण व्हरून आमकां पॉलिसीचे वयर कितें आमचे कितें प्रॉब्लेम आहा ते आमकां सॉर्ट आवट करपाक लायले. बट आमी थोडे इश्यू सांगलेले गव्हर्मेंटाक बट आमकां खबर ना की डायरेक्टराचो हिडन अजेंडा आसलो म्हूण आनी ते हिडन अजेंडान ताणें एक आमकां पॉलिसीन ताणें 18 to 60 इयर्साची एज घातल्या. सो ही आमी टोटली ओपोज करता कित्याक आमचे चडशे शेकवाले इतले वर्सां शेकान चलोवन आमची ते आतां 60 जाले सगळे. सो आमी मांडे सगळे डायरेक्टराक वचून विचारतले हे तुवें कितें केलें. सो आमी टोटली ओपोज करता. आमी हेजेर कशें एग्री जावपाना ना म्हण आमी एलावूय करपाना पॉलिसी भायर काडपाक. आमी जेन्ना गव्हर्मेंटान आमकां सांगलें की आमचे फायद्याक पॉलिसी करता पूण ही आमच्या फायद्याची पॉलिसी न्हू दिसता की आमी टोटली एगेन्स्ट हे पॉलिसी. दुसरें फी वाडयल्यार बरी आहा. फीची आमकां व्हडलेशें हें ना बट आतां ही जी एज जी आसा ती कोणाक ही एक्चुली खरें म्हणल्यार एज जे कोण न्यू कामर आहा तांकां करपाची. आतां ओल्ड कामर इतले वर्सां शेकान चलोवन आयज ते 60 जाले सगळे आनी आयज ही एक अशी पॉलिसी जाल्या की लायक जियो येवन BSNL काबार केले
आतां अशें दिसता की गव्हर्मेंटाचें कितें प्लॅनिंग आहा दुसऱ्यांक काडून जे ओरिजिनल शेका ओनर आहले तांकां काबार करपाचें अशें दिसता. कित्याक जेन्ना जियो येयले BSNL काबार जाले तसलें आयज म्हाका दिसता अशें कितें प्लॅनिंग चलना. सो आमी हे टोटली ओपोज करता आनी आमी ओगी रावता. मोरजे गावडेवाडा रस्त्याची सामकीच बाबत परिस्थिती जाल्या. फोंडकुला बुडून रस्त्याची चाळण जाल्यार रस्त्याच्या सुवातेवेल्यान भाटकार आनी पंचायती मदीं वाद. रस्तो पेड्ड्यार जाल्ल्या कारणान रस्त्यावेल्यान यो वच करपी मनशांक बरेच त्रास जातात. सरकारान जाता तितल्या बेगीन हो प्रस्न सुटावो करून दिवचो अशी मागणी थळावे लोक करतात. मोरजी पंचायत क्षेत्रातल्या गावडेवाडा बिचार वचपी ह्या रस्त्याची स्थिती पळयल्यार हो रस्तो आसा की आणखी कितें आसा असो प्रश्न तयार जाता. रस्त्याच्या दोनूय वाटेन झाडां वाडलेलीं आसा, मदीं उदक भरलेलें आसा, रस्त्याक खंय खंय खड्डे आसात आनी ह्या रस्त्याच्या सायटीक कवाते लायिल्ले आसा. ह्या विशयी वारंवार ग्रामसभेनय विशय जाला. रस्तो करताना ज्या जमीनदारान उलयल्ले आनी तांचो अंतर्गत करार जावन ह्या रस्त्याक खातीर जागा दिल्ली. त्या वेळार रस्तो रूंद करताना ह्या रस्त्याच्या सायटीन जी जमीन आशिल्ली ते जमीन घेवन मातीचो भराव घालून रस्तो रूंद केलो. रस्तो रूंद करपाचे मुखेल कारण बिचा खातीर बिचाचेर व्हडली हॉटेलां येवपाची आसा आनी तांकां 6 मीटर रुंदीचो रस्तो कंपल्सरी आसलो. त्या खातीर ह्या रस्त्याची रुंदाय केली. पूण काही वेळार ह्या रस्त्याच्या मदोमद कवाथे लावन जमीनदारान आपलो ना हरकत दाखलोय दिला काय ना हे मात सरकारान आयज मेरेन पळोवंक ना. ह्या रस्त्याच्या स्थितीक कोण जापसालदार आसा हाची चवकशी करप गरजेची आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. दूध उत्पादकांक दुधाचेर 100% आधारभूत किंमत दिवची अशी गोंय दूध उत्पादक शेतकरी संघटनेन मागणी केल्या. शेनवारा दिवचले घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ परब आनी हेर पदाधिकाऱ्यांनी ही मागणी केल्या. गायी घेवपाक 4% व्याजान रीण दिवचें आनी हेर कांय मागण्यो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी ह्या वेळार केल्यो. साधारण 50 रुपया वयर जाता. तेका लागून हो धंदो करपाक खूब कठीण जाल्लो आहा. कित्याक कडबा कुट्टी ही आमकां भायरसून हाडची पडटा. तिचो आयज रेट आहा 18 रुपया जाल्लो आहा. तसोच ग्रीन पावडर तयार करपाक सुद्दां खर्च आहा. तेका लागून हो धंदो आधारभूत किंमत किंवा आमचो जो मिल्क रेट आहा न्हू तो सुद्दां वाडपाक जाय. इतकें म्हाजें सांगता. ऑगस्टाक आमी ह्याच सभागृहात एक आमची बैठक घेतलेली आणि त्या बैठकीन आम्ही 4 ठराव पारित केलेले. ठराव नंबर 1 आमची मागणी सरकाराकडे असली आणि असा की आमकां दुधाचेर 100% सपोर्ट प्रायस दिवचो ही आमची पहिली मागणी आसा. दुसरी मागणी आमची आसा की आमकां गायी घेवपाक 4% व्याजान कर्ज दिवचे. आणि तिसरी मागणी आमची अशी आसा की आमकां हे म्हणजे घेतले गायी घेतले त्या गायीचो इन्शुरन्स जो आसा तो आमी भरतले अशें आमी मागणी सरकारा कडेन केल्ली आसा. आमी प्रत्यक्षान जे संबंधीत जे मिनिस्टर आसा तांकां सुद्दां आमी मेळ्ळेले आसा आणि सविस्तर आमी लेखी स्वरुपात हे मागणे आमी सरकारा पर्यंत पावयतले अशें मी आमच्या सगळ्या दूधकारांक सांगूंक सोदता. तशेंच आमच्या सरकाराक सुद्दां सांगूंक शकता की आमी शेतकरी 100% सपोर्ट प्रायजाचेर ठाम आसा. आमकां 100% सपोर्ट प्रायजूच जाय. कित्याक तर आमी आयज जे सगळ्यान म्हणटा तो त्रासान सध्या आसा हो दूध उत्पादक शेतकरी आसा तेका लागून आमी ह्यो मागण्यो करता सरकारा कडेन. गेल्या 10 वर्सां पयलीं
वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान शेनवारा बाणावले पंचायतीत LT ओव्हरहेड लायटीचे केबल्स घालपाच्या कामाचो शुभारंभ केलो. वट्ट 11 कोटी खर्च करून ह्या प्रकल्पाचे काम जातले. तशेंच बाणावले मतदारसंघात लायटीची सुविधा सुदारपा खातीर 32 कोटी खर्च करतले अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलें. जाल्यार फुडल्या 5 वर्सां भितर ह्या प्रकल्पाचें काम पुराय जावन बाणावलेंत विजेची समस्या दूर जातली अशें बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगासान सांगलें. अंडर द लिडरशीप ऑफ मनोहर पर्रीकर आय एम प्राऊड टू से त्या खातीरच तुमकां आज जवळ जवळ 25 MLD उदक जे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी जाय ते तुमकां मेळटा. टोटल वॉट वी सप्लाय इज 100 MLD. हे इतले जे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ते 100 MLD आनी अपार्ट फ्रॉम दॅट वास्को इज गेटिंग 80 MLD वॉटर. फ्रॉम 48 वी रेज टू 80 MLD इन वास्को म्हणजे मार्मुगोवा तालुका. आणि हे सगळें केन्ना जाता जेन्ना प्रत्येक पॉझिटिव्ह थिंकींग आमदाराच्या मनात आसा. तुमच्या आमदाराच्या मनात पॉझिटिव्ह थिंकींग आसा. ताका दिसना तुमकां काळखांत दवरचें, ताका दिसना तुमकां उदक दिवचें न्हय अशें कोणी आसा की कितें दितात ताका उदक अशें म्हणपी आसा. पूण वेन्झीक दिसना. वेन्झीक दिसता की तुमकां बऱ्यो गोश्टी दारा पर्यंत पावपाक जाय आनी त्यो जर पावल्यो जाल्यार प्रत्येकान काम करपाक जाय. आज NGO आसा अंडरग्राउंड केबलिंग करता. आमकां अंडरग्राउंड केबलिंग केल्या नंतर आमकां त्रास कितलो आसता. जस्ट इमेजीन वी हॅव टू डीग द रोड. वी हॅव टू गो 1.2 मीटर डीप. देन वी हॅव टू रिफील. आफ्टर रिफिलींग ताका जर प्रॉपर वॉटरिंग करूं ना जाल्यार अगेन विदीन 2 months इट गोज अनदर से अबाउट 36 सेंटीमीटर डाउन. परत प्रॉब्लम्स जी आहे आमगेली. वी आर द बिगस्ट कोस्टल बेल्ट इन गोवा. मायकल लोगो आनी हांव दोगांयगेले आमचे कोस्टल रेव्हेन्यू जो आमको हॉटेल आहाय, आमको धंदेकार आहाय, आमगे लोकल जाय. आवर लोकल बिजनेसीस, आवर लोकल रेस्टॉरंट्स, आवर लोकल स्पोर्ट्स जो आहा, वॉटर स्पोर्ट्स जो आहा, हॉटेल्स आहाय, हो सगळो आज डबल जावपाची गरज. डबल. एक रेस्टॉरंट ओनरा कडेन 2 रेस्टॉरंट जावपाचे. आनी जर हे जाता जाल्यार द डिमांड ऑफ पॉवर हॅज टू बी मच अहेड. And today we are changing only the conductors, which was a process which started 18 months back, jenna new wele, and today the execution is happening. Edge Barabar also I have put a proposal which I will start following up for underground. Murche ye je ata केल ते काम 11 कोट्यांचे is for this next 5 years. And हे 5 years आमकां बरो भाशेन इलेक्ट्रिसिटी मेळपाक जाय म्हणून हे कंडक्टर्स रिप्लेस करतात. But the future we will plan and we will make sure that all our 7 villages go LT underground. So they amko XT underground ha. We will go on LT underground in the next 5 years to come, and this 5 years preparation is with this overhead. I think this is our major request, and then only we will see that more businesses are coming into the constituency. आवाज गोयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.